गीत घेऊया पेज 15 A30. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. 40 दीस आमची तयारी मागण्या दोंडवून आनी दोयाळ कोडण्यो करून आमी सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गूट भावार्थान समारंभूंक आतां एकठांय जाल्या. जेजून काळोखाच्या पातकाच्या मोडणाचें जैत व्हेलें. जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां नव्या सासनीक जिविताचो बोरवोसो दिता. मोडणान जिवीत सोंपना. मरण जावन आसा दारवंटो नव्या जिविताक. पातका वरवीं सर्गींचो दारवंटो बंद जालोलो जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां उक्तो जालो. आमकां स्वर्गार सासनाक जिवंक जाय. हो आवंडो सगळ्या मनशाकुळाचो. देवाच्या आनी पेल्याचो मोगान जिवन हो आवंडो शार्ती पावूंक जाता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचून ताच्या शिसाक सांगात. हो उलो आमकां दर एकल्याक, तर ह्या उल्याक आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक सगळ्या मनशांक देवा लागीं हाडूंक आमी वावरूंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Christ the
उपकार तुया. देवा आमच्या सोडवणारा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं मोरणाचे जोयत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सोर्गीचो दारवंटो आमकां घडलोय. ताच्या जोयतीवन पुनर्जिवंतपणाची भोक्तीन आनी दोबाज्यान आमी परब केल्या. तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाड्याचें नवें जिवीत जावं दी. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. जुआवान स्नान परगटलें तेतून तावन गालिलेयाक सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणत. देवान कशे भाशेन नाजारेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शोकतेन मागलो तें तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिपरायलें आनी देवचाराचे पदवेकाल आसलोल्यांक बोरीं केली, कित्याक देव तांचे सवे आसलो. जुदेवांच्या देसांत आनी जेरुसाल्यांत ताणें केल्ल्यो त्या सगळ्या वस्तूंचे आमी गोवाय. एका लांकडार उमकाळून तांणी ताका जिवेशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें. सगळ्या लोकांक न्हय, पूण देवान आदी फुडें नेमलोल्या गोवायांक आमीच ते गोवाय. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जातोच ताचे बरोबर जेवल्यां आनी पियेल्यां ते. जिव्या आनी मेल्ल्यांचो मुंचुबितार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं ताच्या नांवान पातकांचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताकाच साक्षी दितात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवानी म्हणचें ताचो माये मोग मीत नासलोलो. सबाब. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्तीं कर्तुत्वां. हांव मोडचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलो. सबाब. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यां. सबाब. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. बागयोन पावलून कॉलस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता बाराबोर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यात म्हणटोच सोर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे अंतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. तुमची चिंतनां सोर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यान आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बाराबोर देवा सवें लिपलोलें आसा. तुमचें कारण
तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी तो दिसती पडटलो तेन्ना तुमी ताच्या बराबर दिसती पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्ताचो आमच्या पास्काच्या मेंढराचो होम जालो. दोबोजान सर्वेस्पराक ही परब समोरुमुया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळीं आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलोली देखली. देखून शिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून तिणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचेर तकलेर घाल्लो तो रुमाल. ओली सरशें न्हय पूण कुशीन कवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. पवित्र पुस्तका पोरमोणे तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक जाय आसलो म्हूण ते आजून नकळो आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. घोवाचो कोण्णो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. हीं उतरां आमकां जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 12व्या आवेसवर वोळ 20 आनी 4 हातून वाचूंक मेवता. जेजू देवाचो पूत आसुनूय मनशा सैम घेवन संवसारांत आयलो. एके भाशेन जमनींत रिगलो. संवसारांत येवन तसोच रावंक ना, बोगर पीत उत्पन्न करूंक वावुरलो, मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो. आपल्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां आपल्या बापाची भुरगीं ताणें केली. पवित्र पुस्तकांतल्यान आख्खो सोडवणेचो गूट आमकां उगडापो कोत्ता. अरंभांक तावन
रोचणेच्या वावरांतल्यान ते आतां मेरेन जी देवान विस्मितां केली आनी बरेपण फांकयलें तें नियाळूंक आमकां आपयतात. देव आपले पोरचेक विंचून काडटा, तांचे सोबें करार कोत्ता आनी तांकां सांबाळटा. पोरजा देवाचेर विसर घालता खरी, पूण देव दोयाळायेन तांकां परत वेंगायता आनी निमाणे सुवातेर आपल्या एकल्याच पुता जेजू ह्या संवसारांत धाडून आपल्या पुताच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणा उदेशी सोमेस्तांक पातकांचे बोगसणें दिता आनी आपल्या मोगाच्या वेंगेंत घेता. जेजू पुनर्जीवन जाला ही सोडवणेची बरी खबर सोमेस्तांक परगोटूंक आमकां दर एकल्याक आपयता. जेजूचें पुनर्जीवनपण समोरमतना आमच्या जिवितांत ही पावलां आमी स्विकारुया. जेजूच्या त्यागाक आनी आमच्या त्यागाक मान दिवया. प्राचीत काळ सोंपलो, बोरवंसाचो काळ उदेलो. ह्या प्राचीत काळान जायते त्याग दणवण आमी केल्या, जायते वायट आमी सोडून दिलां. आतां पास्कांचो काळ सुरू जाला. जेजू जिवंत जाला. जरी तर परत आमी पयलींचेंच घेवन रावल्या वो वायट जिवीत आमचें परत सुरू केलें जाल्यार वो जी वस्त सोडून दिलोली ती परत आपणायली जाल्यार आमी केलेल्या त्यागाक कसलोच अर्थ आसचो ना. जेजून आमकां नवें जिवीत हाडलां. जेजूच्या त्यागाक आमी मान दिवंक फावो. नव्या जिविताक वेंग मारुया आनी त्यागाक मान दिवन सर्गीच्या राजेचे दिशेन आमची पावलां मारुया. सोडवणेची बरी खबर परगोटुया. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं भावार्थाचे परगोटणार जावंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. भावार्थाचो गूट जावन आसा सोडवणेचो गूट. जेजू आमचे पासत कोश्टवलो, मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो. मरणाचो फातर दुखलून उडोवन सोडवून आमकां उक्ती केली. ही सोडवण आमी जोडटल्यो जाल्यार ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक परगोटूंक, सोडवणेचे वाटे वेल्यान आमी चलून वचूंक आनी दुसऱ्यांकूय हे वाटेर हाडूंक आमकां जबाबदारी आसा. आमचे आपोवणें स्विकारुया आनी सोडवणेची खबर परगोटुया. आयज जेजू आमकां आमच्या वायट जिविताचो फातर दुखलून आमचें जिवीत दुसऱ्यांक उक्तें करूंक आपयता. आमच्या तशेंच दुसऱ्याच्या जिवितांतलो निराशीपणाचो फातर दुखलून आमकां आपोवणें दिता. दुबावाचो फातर दुखलून विस्वासान पावल मारूंक आमकां दर एकल्याक आपयता. आप स्वार्थीपणाचो फातर दुसऱ्याच्या बरेपणाक वो काडून दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमकां जबाबदारी फावो कोत्ता. रागाचो फातर दुखलून मोगाळ जावंक आमकां आपयता. अशें जेजू भाशेन दुसऱ्यांक सोडवणेचे हत्यार जावन आमकां आनी दुसऱ्यांक सोडवण जोडूंक आमी फावो ती पावलां मारूंक दर एकल्या पासत कृपा आनी बळ मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सत मानतान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो, आंकवार मारे ताणें सोलमलो, पोंच पिलाताकात ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो,
तो मेलो आनी ताका निकिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोद वयता देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोजणी करून घेतलो सोद मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जो भावार्थ आमी आतां परगटला तो जिवितांत खोलावंक आनी जिवंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज. तर आतां भावार्थान कांय आमच्यो गरजो देवा फुड्यांत आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची कुशालकाय आनी सोडवणेची बरी खबर पोरजेक वांटूंक आनी जेजून दाखयल्ले वाटेर पोरजेक चलोवन व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दर दिसा प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलोवन नीट आनी शांती शिंपडावन समेस्तांची राखण करूंक आनी पोरजेक गुलामपणांतली सोडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी समेस्तांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची कुशालकाय समोरुबून एका दिसा पुनर्जीवनपणाचे भागीदार जावं स्वर्गीय राजान पावयतली वाट दवरूंक आनी जेजूची गवाय कशी वाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. कश्टोल्या मनशाकुळाक राखून आनी पेकोणी सेवा दितल्यांक घटाय आनी मरून गेलेल्यांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळूंक बापा लागीं मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज 44 C37. तुझ्या पोवेदोल्या मुखार बापा एको चोडो दवो जेजू निर्मल भुरगो तुजो
आमचेर सदैव आमीन. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मोडणा आनी पुनर्जिवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी पोसण घेवन वाडत वेता. हे मनान दवरून पास परबेच्या संतोशान बदलल्या काळजांनी तें आमी तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात नाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्या दबाज्यान आमी कोच्ची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून आनी आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या खुर्सात आनी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्लेल्या ते आमच्या भाव भयणींची खाखूत कर. तुज्या पळजळीत मुखामोळ पळोवंक आमकां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अणकार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवेदार बापा, चड वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. Agnus Dei, vitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 64, D32.
प्रार्थूया.
सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवी केलाय. ही नवी जीण मोवाळायेन राख, सांबाळ आनी वाडय, आनी जेजू बरोबर मोहिमेवंत पुर्णजीवनपणाच्या प्रकाशांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसात. पयले स्वातेर तुमकां सगळ्यांक हॅपी इस्टर म्हणून ग्रिटिंग्स दिता. हॅपी इस्टर टू ऑल ऑफ यू. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर जुडाक आनी फादर जस्टिनाक, दोगांयनी तुमचे पासत हे मीस भेटयलेले आसा, ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे रातीक स्टेशन आनी ताच्या वांगड्यांनी हांगसर गायनां केल्लीं, आतांय ती येवन हांगसर आमचे पासत गायनां केलेलीं आसा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फादर लिंडसेक आनी तांच्या वांगड्यांक, कित्याक ती मिडियाचें काम हांगसर कोत्तात आनी हजारांनी लोक आख्ख्या संवसाराक आमच्या मिसान हांगसर भाग घेतात. दिसभर ती म्हणून हितून वेळ मेळटा ते प्रमाणे मिसान वांटो घेवन भोक्तींत आपलें जिवीत जेजू सोबे सादतात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक, कित्याक तुमी भोक्तीन भाग्यवन फ्रांसीस शेवराक लागून हांगसर पावतात, तुमी तोकस घेतात, वो वेळ काडटा तो सादो न्हय, तो मोगान तुमी कोत्तात, भावार्थान तुमी येतात, तो तुमकां सगळ्यांक हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी आख्ख्या संवसाराक जी कोण ह्या मिसान भाग घेतात तुमकां सगळ्यांक बरें आवडटा आनी मागता. तुमी आमचे पासत मागात, आमी तुमचे पासत मागता. तर आतां मिसां हे भाशेन 8, 9, 15 आनी 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन. दर आयतारा दीस हेच भाशेनी मिसां आसतात. पूण आयतारा दीस आमी 6 पवित्र भोजोण दवरता, एडोरेशन 6 आसता. 11 दिसांनी भोजोण 5 आसता, एकदम सकाळीं सकाळीं. पूण ही भोजोण आमी दवरता कित्याक आमी हांगसोत्तान तुमचे पासत मागता आनी खूब लोक ह्या भोजोणेंत भाग घेतात. 5 उठून ती थिजोर घरा ह्या भोजोणेंत भाग घेतात, कित्याक तांकांय बऱ्याक पडटा. भाग्यवन फ्रांसीस शेवरा कडेन मागतना आमी तो आमकां जेजूच्या एकवटान दवरूंक अदीक आनी अदीक घोटाय दिता. आनी हेंच आमचें जिवीत क्रिस्तांवपण न्हय, क्रिस्ताचें जिवीत आमी जियेता, तो तें एकदम म्हत्वाचें. ताका लागून आमी तुमचे पासत मागता. मागीर 11 दिसांनी सोमवार ते सोनवार इंग्लिशीन मीस आसता, कित्याक लोकांकूय इंग्लिशीन मिसांत भाग घेवंक जाय. खूब जाणां यूट्यूबाचेर घेतात, पूण हांगसर दोगां तेगां येतात म्हूण न्हय. सकाळीं तुमकां येवंक जाय जाल्यार येवंक जाता पवित्र भोजोणेंत आनी मिसांनूय भाग घेवच्याक. 7 आनी 8 आमची मिसां आसतात अशीं. त्या उपरांत म्हणल्यार 9 हांगसर सगळ्या जाणांक ट्युरिस्टांक आनी हेरांक आमी घेता, ते 4 पर्यंत. मागीर म्हणल्यार हितून सांगेच्या दिसाक 5 आमी काजारान हें दवरता. 7वेर सायबाचो बर्थडे आनी आमी वर्साच्या वर्सा सांगे कोत्ताले आमचो, पूण आतां सांगेची मिसां ना म्हणटोच 8चे मीस 7 ताच्या बर्थड्या पासत आमी संभ्रमता. तो तुमच्यान त्या मिसान वांटो घेवंक जाता. तुमी पळयल्यार आतां कितल्या वर्सांनी 1630 आनी 7 ह्या वर्सा म्हूण हितून ताणें मास्त्रेलो मार्चेलीन ही कॅस्केट करूंक म्हणचो वयलो भाग हात करूंक म्हण दिल्ले. ते मेरेन सान मागीर केन्ना केन्नाय केले आसतली, पूण ह्या वर्सा ही सारकी करून आमी पोत्तून दवरल्या. 4 म्हयने लागले तिका साफ करपाक. हे सायन आमकां खूब मदत केलेली आसा आनी आमच्याय वांगड्यांनी खूब मदत केलेली आसा ती बरे भाशेन करपाक. भितरलो भाग, बाकीचें सगळें कार्पेंट्रीचें काम तें सगळें करपाक खूब जाणांनी मेहनत घेतलेली आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा, जाणीन आमकां ही सगळी मांडावळ करूंक मदत केल्ली आसा. आमचे कोलॅबोरेटर्स आसा. सांकिस्तांव म्हूण हांव तांकां
पूण ते आमचे बरोबर वावुरतात. आमी सांकिस्तांव म्हणलें म्हणटा ते म्हणटा सांकिस्तांव ना, ते खूब वावर करतात हांगसर. सकाळीं सकाळीं येतात, तांकां 4 उठचें पडटा, 5 येवंक जाय जाल्यार म्हणून ते खूब काम करतात हांगसर. हांव तांकां देवाक आर्गां दिता तांचे पासत आनी ते आनी हेरांय हांगसर खूब मदत करतात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तर सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. निमाणो आशिर्वाद घेवंक आमी आमचे तकली बागोवचे आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. आमेन. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुमकां सोडवून दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं. आमेन. जेजून जोडलोले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आमेन. भावार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवून आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून येयात, पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय 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 सर्वेस्पोराक. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 सर्वेस्पोराक. गीत घेऊया पेज 141 केस 6. Civitatea corna